नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फोंडेक वाडो पर्रा वाठारांत बांदकाम सुवातेर ओडिसाच्या कामगाराचो खून करून दोगा साथीदारांनी काडल्यो फुज्यो। म्हापसा पुलिशेचो फुडलो तपास आसा सुरू। बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात दोगांक अटक। 75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलोचे गोमांस केले जप्त। सोमारा सकाळची घडणूक, तपास सुरू। शिरोड्यात धाड घालून बेकायदेशीर मडको घेवपाच्या प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी दोगांक केली अटक। 3360 रुपये रोकड, 2 मोबायल आणि 1 कॅल्क्युलेटर केलं जप्त, तपास सुरू। कोल्हापूरच्या आजरा वाठारांत जाल्ल्या कार अपघातात दिवचलच्या हातुर्लीचे वारकरी नशिबान वाटावले। जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार करून दिलो डिस्चार्ज। गोमंतक गौड मराठा समाज आणि उटा संघटनेचेर घाल्ल्या निर्बंध बेगोबेग काडात, ना जाल्यार गावागावात वाड्यावाड्यार वचून 2027च्या वेंचणुकेत भाजपाक तयार करतले वातावरण। गावडे समर्थक आदिवासी फुडाऱ्यांची शिटकावणी। आणि आपल्या कार्यकाळात गोंय विद्यापीठाचो दर्जो सुदारला हो उपकुलगुरू मेननाचो दावो फटीचो। मेननाक निखळावचो गोवा फॉरवर्डाची मागणी। डॉमिसायल अटीक लागून विद्यापीठाचो दर्जो देंवता म्हणून मेननान केल्लो दावो। आता खबरो विस्तारान। बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी करपी प्रकरणात दोगा जाणांक रामनगर पुलिसांनी अटक केल्या। ह्या कारवायेत 75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलो गोमांस जप्त केला। सध्या पुलीस या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या मुखेल सूत्रधाराच्या मागार आसात। बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी करपी दोगा जाणांक रामनगर पुलिसांनी अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बेळगांवच्यान गोंयच्या दिशेन येता आसतना पुलिसांनी तपासणी करपाक राव म्हणून सांगिल्लें आसतना लेगीत हो टेम्पो रावूं नाशिल्ल्यान पुलिसांक दुबाव आयलो। तेन्ना रामनगर शिवाजी सर्कला कडेन हो टेम्पो आडोवन पुलिसांनी ह्या दोगा दुबावितां सयत 75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलो गोमांस जप्त केले। सिद्धप्पा बाळप्पा बुदूर आणि राजू बाळू नायक अशी ह्या दुबावितांची नांवां आसात। सध्या पुलीस ह्या प्रकरणातलो मुखेल सूत्रधार अमोल मोहनदास या बेळगांवच्या तरणाट्याच्या सोदात आसात। काल जेन्ना रामनगर पुलिसांनी रामनगर जंक्शनाचेर एक मिनी टेम्पो आद्दा केलो आनी जेन्ना मिनी टेम्पो तेंच्यांनी आद्दा केलो तेन्ना मिनी टेम्पो तांकां रावनासतना मिनी टेम्पोचेर ड्रायव्हरान पळ काडलो। त्याचो फाटलाक जेन्ना रामनगर पुलीस उपनिरीक्षक महंतेश नायक यांनी केलो आनी ताका आडयले तेन्ना ते गाडयेची तपासणी केली आसता तांकां भितर 1930 किलो गोमांस आसलेले। ते गोमांसा संबंदी तांकां विचारले जाल्यार तेंच्यांनी उडवीची उत्तरां दिली म्हणून तांकां दोगांकूय ताब्यान घेतले। आनी जवळ जवळ ते बाजार भाव आसा किंमत तेजी गोमांसाची 6,75,500 रुपया आसा। आनी ते गोमांस बेळगांवच्यान हांगा गोंयांत हाडटाले अशें म्हणून तेणें सांगलेलें आसा। गोंयांत तेजी विक्री मोठ्या प्रमाणांत आसल्या कारणान ते मडगांव विक्री करपा खातीर ते हाडटाले अशें तेणें सांगलेलें आसा। जेका ताब्यान घेतल्या तेंचें नांव आसा सिद्धप्पा बाळप्पा बुद्दूर आनी राजू बाळू नायक, हे दोगांय बेळगांवचे। आनी जो मुख्य सूत्रधार आसा जो गोमांस सप्लाय करपी तो अमोल मोहनदास हो राहणारो बेळगांवचो आसा। तेजी चवकशी करपा खातीर त्याचो तपास चालू आसा आनी पुलीस त्याचो शोध घेता। आनी जेन्ना अशें प्रमाणान मोठ्या प्रमाणान जेन्ना कर्नाटकाच्यान हांगा गोंयान गोमांस पावता तेन्ना असो प्रश्न निर्माण जाता की मोले चेकपोस्ट करता कितें, कित्याक आयज जर ती रामनगर पुलिसांनी जर गाडी हाडून आसलेली जाल्यार हे मोले चेकपोस्ट आयल्यान सहज रित्याक ते गोंयान पावता आसले। तेन्ना हेजी संबंदीत जे अधिकारी आसा तेणे मोले चेकपोस्टाचेर अशा गाडयांची कडक तपासणी करपा जाय अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर। फोंडेक वाडो पर्रा वाठारांत ओडिसाच्या एका कामगाराचो ताच्याच दोगा साथीदारांनी खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बांदकाम सुवातेर ह्या दोगांनी ताचो खून केल्ल्याचें कळटा। सोमारा उसरा राती ही घडणूक घडली। म्हापसा पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाढ जायत आसा।
सोमारा राती 10 ते 11 वरांचेर फोंडें वाडो पर्रा वाठारांत ओडिसा कामगाराचो खून जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्रा बांदकाम सुवाते कुशीक आशिल्ल्या कुडीत 3 कामगार रावताले. हातूंतल्या 2 कामगारांनी तिसऱ्या कामगाराचेर धारदार शस्त्रान हल्लो केल्ल्यान त्या कामगाराक गंभीर दुखापत जावन ताका मरण आयलें. खून करून 2 दुबावित कामगारांनी घडणूक थळावेल्यान फुज्यो काडल्यो. म्हापसा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. ऐसा अभी जो इंसिडेंट हुआ है भाई उसके ऊपर हाँ ओके सो कोण आउटसायडर कितें कोण बायले रेंटाक रावतालो काम करूंक येयलेले लेबर आनी कोणें कितें कळलें हितून सुरक सद्या काम चालू मर्डर न्हू सर गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. उटा संघटना आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाक प्रमाणपत्र दिवपाचेर घाल्ली बंदी काडपाची मागणी दोनूय समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. बंदी काडली ना जाल्यार वाड्यार आनी गांवांनी वचून भाजपा सरकारान आदिवासी समाजाचेर केल्ले अन्यायाचो पाडो वाचतले म्हणून गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांची शिटकावणी. गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर सरकारान प्रमाणपत्रां दिवपाक बंदी घातल्या. ह्या निर्बंधाक लागून समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे बरेच लुकसाण जातले. तेन्ना सरकारान हे निर्बंध काडून उडोवचे अशी मागणी गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या. तशेंच हे सरकार एसटी समाजाच्या बऱ्या खातीर वावुरता जाल्यार राजकीय आरक्षण, आदिवासी भवन आनी हेर मागण्यो कित्याक पुराय जाल्ल्यो ना? गोमंतक गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष विश्वास गावडे विचारता. तुमच्यात हिम्मत आसा जाल्यार गोविंद गावडेन केल्ल्या आरोपांचेर स्पश्टीकरण दियात अशें आव्हानूय तांणी सरकाराक दिलां. 2011 वर्सा एसटी महामंडळ आनी एसटी कमिशन स्थापन जाल्ले तेन्ना फाटल्या 6 वर्सांची बाता तुमी खंयच्या आदाराचेर मारतात म्हणूनय विश्वास विचारता. आणि जी आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाक ज्यो सर्टिफिकेट इश्यू न करच्यो म्हणून ऑर्डर केल्यात आनी अवघे 15 ते 8 दिसां भितर उठायकूच सेम ऑर्डर पास करतात. ह्या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक भिला. आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले आनी गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या बांधवाक आनी उटा संघटनेचे आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा, उटाचे कार्यकर्ते जे आसा, एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागाळांतल्यान काम करतले. आणि जे जाग्यार आमचे अन्याय झाले, जे जाग्यार आमच्या फसवणूक जाले, चिड्डुबाचे माटोबाचो प्रयत्न सरकार केल्लो आसा. हो प्रत्येकाच्या गांवां तालुक्या पंचायती लेवलच्या वाड्या घरान पावतले. 25 मेक जाल्ल्या प्रेरणा दिसाचे कार्यावळी उपरांत घडिल्ल्यो घडणुको विचारात घेतल्यो जाल्यार हे आमच्या आड रचिल्ले सुडाचे राजकारण आशिल्ल्याचो आरोप एसटी फुडारी प्रकाश वेळीपान केलो. पूण हे खातीर सरकाराक जबाबदार धरपाक तो फाटीफुडें जालो. फुडाराक आपूण भाजपा वांगडा आसतलो की ना तेवूय तांणी स्पश्ट केलें ना. मराठा समाज आणि उटा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची. आणि हाका लागून आज जशें आमचे बाब विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक एसटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला, बंदी घातला, ती उठोवची. उटा संघटना ही सुद्दां जे आज निर्बंध घातलात ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना, आमकां बॅनर लावपाक मेळना, आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना. आमचे खूब अशे कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल, आमचे दिल्ली लेवलाचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय आसले. अनेक इश्यू आसात, रिजर्वेशन आसा, बाकीच्यो आसात, ज्यो कितें घडटा ते गोव्हर्मेंटान नजरे हाडटा जाल्यार खंयची संघटना आनी खंयची ऑर्गनायजेशन आसा? इट्स द ओन्ली ऑर्गनायजेशन वीच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल. तेव्हा स्टॉप जाल्लें आसा. वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड दॅट बॅन जे घातलो ते. 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्यो ते पळयात. 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणा दीस. ताणें उलयलें म्हणून किंवा मागीर ताजें निमित्त धरलें की करप्शनाचे आपल्या गोव्हर्मेंटाचें उलयलें म्हणून ताका काडलो. काडले नंतर रोखडेच आतां आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केलें कांय घटकांनी कांय भावांनी. तें ऑगस्ट 2024 आसलें. इन्क्वायरी चलता, ओके, मेन इन्क्वायरी. पण 27 जुनाक त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालता आनी 1 आठवड्या भितर 4 जुलैक परत दोनूच हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडींग आसात. ह्यो 3 घटना कितें सांगता? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
आपल्या कार्यकाळात गोवा विद्यापीठाचो दर्जो सुदारला म्हणून सध्याचो उपकुलगुरू आणि भाशणांत सांगिल्ले ते सामके फट. सध्याच्या उपकुलगुरूच्या कार्यकाळात गोवा विद्यापीठाचो दर्जो सामकोच देंवला. ताका लागून मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तांकां जाता तितले बेगीन काडून उडोवचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डान केल्या. भायले प्राध्यापक घेवपाचेर बंधनां आयल्यात, ताका लागून गोवा विद्यापीठाचो दर्जो देंविल्ल्याचो दावो सध्याचो उपकुलगुरू हरिलाल मेननान केल्लो. हे फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेतली. युनिव्हर्सिटी जो वायस चान्सलर क्लेम करता की आपल्या लागून युनिव्हर्सिटी खूबदा क्लेम करतो आय हॅव ब्रॉट दीस युनिव्हर्सिटी टू दीस लेवल. आमची क्लियर कट म्हणया की हो वायस चान्सलर एज सान गोवा युनिव्हर्सिटी सकल वचत आसा आनी ताका आनी 2 वर्सां आमच्या म्हायती प्रमाणे उरला ती 27 सुमार म्हाका दिसता रिटायर जाता केन्ना तरी. सो आनी जर 2 वर्सां ताणें कंटिन्यू केलें जर जायत जाल्यार फोंडा घातली शिवाय ही युनिव्हर्सिटी आनी गोंयांक हो वायस चान्सलर रावपाचो ना. गव्हर्मेंट नीड्स टू एक्ट इमिजिएटली ऑन दीस. I remember once the chief minister had reprimanded the vice chancellor at a convocation ceremony, most probably. Convocation ceremony asli. But mere reprimanding him in front of the public will not suffice. तुवें ताका आजूच दिवपाचें दिलें, डोस दिवपाचो दिलो. हो डोस घेवन जर बरो जर जायत जाल्यार ताका हेज्या खरो डोस दिवपाची गरज आसा आनी तें काम गोंय सरकाराचें आमची न्ही. आमी कांयच करपाक शकना हेतू भितर. मॅक्झिमम आमी आनी एक घेराव घालतले युनिव्हर्सिटीच्या वायस चान्सलराक, तो आमचें नांव बदनाम करता म्हणून युनिव्हर्सिटीचें. बट द गोवा गव्हर्मेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, हू इज ऑल्सो होल्डिंग एज्युकेशन पोर्टफोलिओ, नीड्स टू इंटरवीन इमिजिएटली आनी ह्या वायस चान्सलराक जाता तितल्या बेगीन ताज्या पदावेल्यान निकळावचो. पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत शाळा आनी देवळांच्या 100 मीटर अंतराचेर सुमार 210 सोऱ्याच्या दुकानांक परवाने दिल्यात. तशेंच ह्याच काळात अबकारी खात्यान 184 जाणांचे अर्ज भायर मारिल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान कळटा. पळयात पुराय बातमी. अबकारी कायद्याप्रमाण शाळा तहेत देवळाच्या 100 मीटर अंतराचेर सोऱ्याची दुकानां घालपाक परवानगी दिवपाक मेळना. मात शाळा आनी देवळां लागसर खुबशीं पर्यटन स्थळां आसात. ह्या स्थळांकडे पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर सरकारान चडांत चड सोऱ्याच्या दुकानांक परवाने दिलात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार देवूळ आनी शाळेच्या लागीं आशिल्ल्या सोऱ्यांच्या दुकानाच्या परवान्याच्या नूतनीकरणा खातीर दुप्पटी शुल्क घेतला. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार शाळा आनी देवळाच्या लागीं आशिल्ल्या सोऱ्याच्या दुकानांचो विद्यार्थी, शिक्षक आनी देवळान येवपी भाविकांचेर वायट परिणाम जावं येता. मजगतीं हायवे कुशीक सरकारान बेकायदेशीरपणान सोऱ्याचे परवाने दीस सुटला. तुम्ही सगळे जाणा आसतले शाळा आनी देवूळ हेच्या 100 मीटर रेडियसाच्या भितर जे होलसेल सोऱ्याचे जे लायसन आसा ते दिवपाक मेळना. पूण फाटले 5 वर्सान टोटल 210 अशी लायसनां आसात जी शाळा आनीक जे देवूळ आसा तेजे रेडियसान भितर एक्सायज डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर 184 एप्लिकेशनां जे शाळा आनीक देवूळ हेचे भितर लायसनाक येयल्ली म्हणून ती फेटाळलेली आसात. आनीक हितून भितर जी भायर वडयल्ली जी एप्लिकेशन आसात ती 2020-21 8 एप्लिकेशन भायर वडयली. तशीच 21-22 33 एप्लिकेशनां भायर वडयली. 22-23 42 एप्लिकेशनां भायर वडयली. तशीच 23-24 52 एप्लिकेशनां भायर वडयली. 24-25 म्हणजे फाटले जे फायनान्शियल इयर आशिल्ले तितून 49 एप्लिकेशनां भायर वडयली. तशीच ज्या तालुक्यांनी तालुका वायज समज आमी पळोवपाक गेले ज्या तालुक्यांनी तुमकां सांगलें तशें 210 जी लायसनां ऑलरेडी मेळिल्लीं आसात जाल्यार ते समज तालुका वायज ब्रेक पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्यांत चड बार्देस तालुक्यान 43 जे लायसनां आसात ती मेळिल्लीं आसात. तशेंच पेडणे तालुक्यान 22 मेळिल्लीं आसात. तशेंच बिचोले तालुक्यान 14, तिसवाडी तालुक्यान 28, फोंडें तालुक्यान 26 मेळ्ळ्यात. तशेंच काणकोण 16 मेळ्ळ्यात, सांग्यार 13 मेळ्ळ्यात, साश्टी 18 मेळ्ळ्यात. तशेंच मुरगांव 27 मेळ्ळ्यात. सो टोटल ही 210 जी लायसनां आसात 3 लायसनां शाळा आनी देवूळ हेच्या 100 मिटराच्या रेडियसाचे भितर दिल्लीं आसात. जाल्यार हो जो कायदो आसा तो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो कायदो आसा. पूण एक्सायज डिपार्टमेंटानूच खंय तरी हो कायदो भंग केला काय असोय प्रश्न येता. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुम्ही जर कॅटरिंगवाल्यांचे जेवण जेवता आसत तर तुमकां सादूर रावपाची गरज आसा. पर्रा ब्रिटोवाड्याचेर धाड घालून नितळसाण पाळी नासतना लोकांक जेवण दिवपी कॅटरिंग वेवसाय FDAन बंद उडयल्लो आसा. नेमकें प्रकरण कितें पळोवया पुराय बातमी.
राज्यात सध्या अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो धडक कारवायो सुरूच आसात. पर्रा ब्रिटो वाड्याचेर धाड घालून नितळसाण पाळी नासतना सुरू आशिल्लो कॅटरिंग वेवसाय एफडीएन बंद केलो. ह्या कारवायेत सुमार 300 लोकांक हो कॅटरर टिफिनां पावयतालो अशें कळ्ळां. बिगर गोंयकारांक कामाक दवरून हो वेवसाय चलतालो. हो वेवसाय चलोवपा खातीरचे योग्य परवाने लेगीत तांचे कडेन नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ल्याचे अन्न सुरक्षा अधिकारी राजाराम पाटील हांणी सांगले. सब लोग नया बंदा है. जी वो सब जो था वो सब चलेगा, ठीक हम सबको बुलाया. मैं तो यही 1-2 तारीख को आया था, तो मैं रोटी बनाता हूँ. आज आमकां इन्फॉर्मेशन अशें मेळ्ळें की ब्रिटो वाडो पार्रा हांगा ह्या घरान खंय तरी बिहारी भुरगे हाडटा आनी ते हांगा टिफीन तयार करतात, प्रिपेर करतात. सामके म्हणजे अशे बुरशे अवस्थेत. आनी ते टिफीन तयार करून हांगा ते पॅक करून जे हांगा इन एंड अरावंड इन्क्लुडींग मोरजे सुद्दां जे पळय विलाज आसा, मागीर थोडे हॉटेल स्टाफ म्हणजे सेक्युरिटी विलाज तांकां ते सप्लाय करतात. जवळ 300-350. आतां प्रायमरी आमी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जे आमी काडला तांचे डाटा घेवन 300 ते 400 सुमार टिफीन भरप आनी ते व्हरून तांकां सप्लाय करप. तांचे कडेन लोकल बॉडी म्हणजे पंचायतीचो, हेल्थाचो किंवा आमचो फूड एंड ड्रग्साचो कसलेंच परमिशन म्हणटा ती ना. आनी जे प्रिपरेशन जे चल्लां ते सामकें एकदम अनहायजिनीक कंडिशन. त्या संदर्भात आमी सकाळ फुडें आमची फूल टीम रिप्रेझेंटेड बाय आवर डेजिग्नेटेड ऑफिसर आमी त्या रेड मारली आनी आमी आज ते सगळें सीज केला आनी आतां प्रिमायसीस आमी सील करतले. बार्देस, पेडणे जे विलाज आसा पळय, आमकां तेंचे पळय आतां डाटा जो सांपडला तातूंत कळून चुकला की सगळ्या कडेन ते विलाज तांकां ते विलाजाक सप्लाय करता तांचो सेक्युरिटी किंवा तांच्या स्टाफा खातीर. आनी आमी तांचे कडेन आनी इन्फॉर्मेशन आतां काडटले की ते आनी कोणाक दिताले हेचे प्रमाणे. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. मडगांव वाठारांत आशिल्ली फोंडकुलां पुरोवपाचें काम तशेंच सिवेज चेंबर उसपोवपाचें काम बेगीनूच पुराय करतले म्हणून मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. सगळ्या कंत्राटदारांक मशीन हाडप सक्तीचें केलां. एकदां मशीन आयलें की बेगीनूच रस्त्यांची कामां हातांत घेतले अशें आमदारान सांगलां. एक सिवरेज डिपार्टमेंटान एक टँकर कॉन्ट्रॅक्टराक कंपल्सरी केला एक टँकर हाडपाक. मेकनायज म्हणजे कितें तुका आमी हांव फाटीं पळयल्लें पळय आख्या इंडिया पळयलें जाल्यार हांव एक मशीन हाडिल्लें भायल्यान आनी तें तुका सारकें मशीन कितलेंय टिंबरान भितर हाड घालत जाल्यार तें फुट्टा आनी सारकें हें क्लियर करता. तशें मशीन भोवता म्हाका दिसता फुडल्या विकाक किंवा ह्या विकाक पावतलें. तें पावलें जाल्यार हें प्रॉब्लेम सगळें. केपें सांगे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा उपरांत आतां सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पोरू वर्सा तांणी सुरू केल्ली हे इनामांचे अंदूचे दुसरें वर्स. अंदू वर्सा लॉटरीचें पयलें इनाम ऑडी Q3 हो टॉप मॉडेल. केपें सांगे उपरांत आतां सावड्डे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पयलें इनाम आसा ऑडीचो ऑडी Q3 टॉप मॉडेल. दुसरें इनाम थार, तिसरें क्रेटा कार. ऑडी Q3 ते टाटा टियागो मेरेन अशीं पयलीं 10 इनामां दवरल्यात. 10 दुचाक्यो. आयतारा जाल्ले खाशे सुवाळ्यात हे लॉटरींचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर भाजपा फुडारी संकेत आर्सेकर, ZP सुवर्णा तेंडुलकर, पंच सिद्धी प्रभू पाउस्कर, सावड्डेची सरपंच चिन्मयी नायक माचयेर हजर आशिल्ली. जो समाज आसा, जी संस्कृताय आसा ती मुखार व्हरपाक आमचे अशे मंडळाचे जे संस्कृती जे कार्यक्रम घेता जावं जे मंडळाचे जे आमचे ल्हान भुरग्यां खातीर आमी कार्यक्रम घेता ते बरे भशेन करता आनी वर्सान वर्स पळयता तेंचे कार्य जे अशें मुखार व्हरता आनी भुरग्यांक एक स्टेज दिता परफॉर्मन्स करपा तेंचो. त्या खातीर हांव सगळे मंडळाचे सगळ्यांक अभिनंदन करता. तशेंच तुमचें हें कार्य हें मुखार मेळचेंच व्हरचें. आयज 48 वर्साक आयज सेकंड टायम तुमी एक बरो लॉटरी ड्रॉ ओपन केल्लो आसा आनी तितून ऑडी ह्या संकेतान आमचे सांगले प्रमाणे ऑडी सगळ्यांचेर लक्ष ऑडीचेर आसा. कित्याक स्टार्टींग फर्स्ट प्रायज कितें आसता आमी सदां पळयता आनी ह्या फावटीन दिसता मंडळान खूब बरें काम केल्लें आसा. त्या खातीर खंय तरी तांकांय प्रोत्साहन मेळ्ळें आसा. गोंया भितर आतां आफ्टर केपें आय फील सार्वजनीक गणेशोत्सवची लॉटरी सगळी कडेन आतां फामाद जाल्ली आसा आनी पिपल आर वेटिंग. सो म्हाका दिसता की इट वील टेक मच टायम. रोखडीच ही सगळी कुपनां सोंपतलीं हातूंत म्हाका कांयच दुबाव दिसना. इतले प्रत्येकान हांगा पोरूच्यान जो प्रयत्न चालू दवरला, जो तेंच्यांनी मिडिया प्रचार धरून हो कार्यक्रम बरो कसो जातलो
स्वार्थी चडांत चड कशी करतल्यो हो आतां तांच्यांनी प्रयत्न केला परत तोखणाय करपा सारको आतां हेज्या फुडें सुद्दां सावड्डे गांवचो विकास करपा खातीर जे आमी फुडें सरतले ताजी केंद्र हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसतलें. म्हाका बऱ्यो ज्यो सर्ती ज्यो आसा त्यो ह्याच सायडीन पळोवपाक मेळटा म्हणून आनी खरेंच पळोवपाक गेल्यार जाल्यार केपेच्यो सर्ती आसतल्यो सांगेच्यो सर्ती आसतल्यो ह्यो घेवपाक अशी लूट पडटाली. म्हाका दिसता रातचे येवन लोक न्हिदतात आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ह्या मंडळान हें बरें काम सुरू केलां त्या बद्दल म्हाका खरें म्हणजे जाल्यार अभिमान दिसता. कारण ज्या प्रमाणे केप्यां आनी सांग्यार लॉटरीच्या म्हणजे म्हणजे हें आसा तशेंच आमच्या ह्या कृपणां खातीर लोकांक तुमचो फोन येता हें आयकून खूब बरें दिसलें. पयलीं केपें, उपरांत सांगे आनी आतां सावड्डे. मायनिंग बंद आसून लेगीत दक्षिणेंतल्या खाणपट्ट्यांतली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांची आर्थीक उलाढाल वाडत आसा. मंडळांच्या ह्या कोट्यांच्या लॉटरी इनामां फाटलें अर्थीक गणित कितें होच सगळ्यांक प्रस्न. ब्युरो वांगडा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर ख्रिस्तानंद पेडणेकर. साश्टीचे एके बायलेक पयशे डबल करपाचें प्रकरण बरेच म्हारग पडलें. ह्या बायलेक 2.5 कोटीचो गंड घाल्ल्यान रायबंदरच्या सायबर गुन्यांव पुलिशेन महाराष्ट्रांतल्या एकल्याक अटक केल्या. संजय चव्हाण अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. ह्या प्रकरणात हेर दुबावितांचो सोद सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. राज्यात दिसान दीस सायबर गुन्यांवाची प्रकरणां उक्ताडार येत आसा. कांय दिसा फाटीं मांडोळचे एके बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान 1.5 लाखाचो गोंडो घातिल्लो. उपरांत सांखळेचे एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक करून 40,000चो गोंडो घातिल्लो. जाल्यार शिरोडा वाठारांत एकल्याक सुमार 3.5 लाखांचो गोंडो घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. ही प्रकरणां ताजी आसतनाच आतां रायबंदराच्या सायबर गुन्यांव पुलिशेन मोठी कारवाय करून सुमार 2.5 कोटीची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्रांतल्या संजय चव्हाण ह्या दुबाविताक अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संजय चव्हाण ह्या दुबावितान साश्टीच्या एके बायलेक पयशे डबल करता सांगून ऑनलायन इन्व्हेस्टमेंट करपाक लायिल्ले. उपरांत हे बायलेक वाडटा 2.5 कोटी वेगवेगळ्या बँक खात्यांनी ट्रान्स्फर करपाक लायिल्ले. हे विशीं संबंदीत बायलेन कागाळ केल्ली. उपरांत चवकशे वेळार चव्हाण हाच्या बँक खात्यांत ह्या बायलेन सुमार 13 लाख ट्रान्स्फर केल्ल्याची म्हायती मेळिल्ल्यान पुलिशेन चव्हाण हाका अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंय सायबर पुलिसाक एक इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉड स्कॅम गोंय सायबर पुलिसान क्रॅक केल्लो आसा आनी हितून एक साश्टीचे एका बायलेक सुमार 2 करोड 45 लाख रुपयांची टोपी घातलेल्याक काल गोंय सायबर पुलिसान एकल्याक अटक केल्ली आसा. आनी त्या बायलेक तेणी इन्व्हेस्टमेंट करता म्हणून इन्व्हेस्टमेंट करपाची एक लालच दिवन एक व्हॉट्सॅप ग्रुपार ॲड केली आनी त्या व्हॉट्सॅप ग्रुपार ॲड करून तांकां तुमचे पयशे डबल जातले, तुमकां प्रॉफीट मेळटलें अशें सांगून तांकां लालच दिलो. आनी त्याच बरोबर त्या बायलेन 2 करोड 45 लाख सुमार तेंचे वेगवेगळ्या अकाउंटाचेर तेणी सगळे तेंचे जे पयशे आसात ते घातले. तितून भितर हो जो आरोपी जो सापडलेलो आसा तेज्या अकाउंटार सुमार 13.5 लाख सुमार त्या बायलेचे पावलेले. सो त्या सुत्राचेर तो जो आरोपी आसा तो सापडलो. हितून जी चवकशी आसा ती गोंय सायबर पुलीस करता. आनी हितून एक गोंय सायबर पुलिसान एक मेसेजूय अशी दिल्ली आसा की अशे जे इन्व्हेस्टमेंट जे स्कॅम जातात अशे जे तुमकां कोणी व्हॉट्सॅप ग्रुपान बीन ॲड करतात जाल्यार तांकां पयलीं पयशे दिवचे पयलीं आपूण सतर्क रावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर अशें कोणा कडेन स्कॅम बीन जालो जाल्यार सायबर क्रायमाक तुमी कंप्लेन करपाक जाय. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तारीख पे तारीख करीत 2 महिन्या उपरांत निमणे कोरगांव सरपंच पदाचो ताबो वॉर्ड क्रमांक 7 नीता नरसे हिका दिलो. 9 पंचवांगड्यांच्या हाजेरेत बिनविरोध निवड जाली. पळयात पुराय बातमी. तारीख पे तारीख करीत 2 महिन्या उपरांत निमणे कोरगांव पंचायतीच्या सरपंचाची बिनविरोध निवड जाली. वॉर्ड क्रमांक 7 नीता नरसे हांकां सरपंच पदाचो ताबो दिल्लो आसा. आपूण थळाव्यांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर वावुरतली अशें वेचून आयल्या उपरांत नीता नरसे उलयली. सगळ्यात पहिली नमस्कार कमलेश्वराक, सारा पंचायतना आणि म्हज्या आवय बापायक. वॉर्ड नंबर 6 एक पंच म्हणून निवडून येयला आणि आयज माझ्या मेंबरांनी अनअपोज निवडून हाडलेला आणि हे म्हाका सरपंच पदाच्या खुर्चेचो मान दिल्लो आसा. मी वॉर्ड नंबर 6 आणि सगळ्या कोरगांव ग्रामस्था देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचो सपोर्ट असो दिल्या बद्दल म्हाका ही खुर्ची मेळिल्ली आहा. असोच तुमचो सपोर्ट गांवचो विकास करच्या खातीर फुडें घेवन वयतलो. जी कामां जी पेंडींग आसा ती सगळी फॉलोअप घेवन ज्या डिपार्टमेंटान आहा ती फुडें मार्गाक लायतली. ही पंचायत आहा ती आमची माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचीच पंचायत आहा. आणि थँक्यू म्हाका सगळ्या नवे मेंबरांक
अनओपोज निवडून येल्यात अशीच आमी एकमत जावन सगळी कोरगांव पंचायताची अशीच कामां विकासाची करतली आणि भर दितली. पयलीं आमच्या लोकांक प्राधान्य दितली कोरगांव पंचायताचे सगळ्या लोकांक आणि त्यांच्या सुख दुःखान जी कामां पेंडिंग रावली ती सगळी मार्गार लायतली. हाचे पयलीं 2 फावट पंचायत संचालनालयान सरपंच पदाच्या वेंचणुके खातीर तारखो दिवन लेगीत निवडणूक फुडें धुकलताले. सुरवेक जुनाची 2 तारीख दवरिल्ली, उपरांत फुडें धुकलून 17 जुनाक दवरिल्ली. मात निमणे 7 जुलयाच्या मुहूर्तार कोरगांवच्या सरपंच पदाची बिनविरोध निवड जाली. तारखो फुडें धुकलपाच्या प्रकरणात थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकराचोय हात आशिल्ल्याचो आरोप उपसरपंच दिवाकर जाधव हांणी केल्लो. तशेंच 7 तारखेक निवड जायना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची तयारी तांणी दाखयली. 1.5-2 महिने आमचे गेल्ले आसा खरे, पण त्या माध्यमातून पण आम्ही देर येयला पण दुरुस्तीला आज गुच्छ आमच्या हातान तूं पळयता आसतलो. आणि बीजेपी सरकाराक आम्ही बीजेपीचो ठेकोच आसा, त्याच्या बरोबरच आसा. आम्ही फक्त एकच गोष्ट सांगपाक सोदता की ह्या कोरगांव पंचायतीन दाखवून दिले की नारी शक्ती ही प्रथम आसा. ती कित्याक तुमकां सांगूंक सोदता, प्रपोजल नारी आसा, सेकंडर नारी आसा आणि आमची सरपंच आसा ती नीता नरसे ती सुद्धा नारी आसा. म्हणून ही आम्ही गजाल जी आसा गिरोवन दिल्ली आसा. बाकीच्या पंचायती रिझर्व कॅटेगरीक सगळ्यांनी बघपाचे नाही, रिझर्व असली नसली तरी पण महिलाचेर तितकोच काम करपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ.